कळटलें म्हणजे दिवली वात पेटयली तू दिवलेची नालाची 7 माण आसा तेंचे पता है आपको The festival of God has met. गॉडस को You जगह don't want to पे celebrate here. You want to go to our village and celebrate. वो बहुत कड़क रहता है 5 days. बहुत कड़क रहता है बाहर गांव के बाहर नहीं जाता अभी लोग गांव के बाहर है मतलब उधर देवी के ऊपर क्या होगा ये आपको पता चलेगा बस तो प्लीज मेरे को पता नहीं आप क्यों ऐसा कर रही हो आपको अभी शाम तक अभी हम वेट किया अभी वी आर व्हेरी क्वाइट आम्ही सुशागात बसल्यात तरी सुशागात रावल्या फक्त आम्ही घोषणा दिताले की आमचं गाव आमकां जाय आमचं गाव आवर विलेज वी वॉन्ट आवर विलेज वी हैव बीन कोऑपरेटिंग फॉर लास्ट मंथ वी हैव बीन कोऑपरेटिंग आप हमें यू आर डिलेइंग एवरी डे एंड नाइट यू आर डिलेइंग and you are granting them opportunities to do their work. तुम्ही ऑलरेडी त्यांना अर्धे काम करपाक थंय ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या हांगा सगळे लोक आता रातचे आनीक लोक येतले तेही सांगता फुल रातचे आनीक लोक येतले तुम्ही त्या मिनिस्टराक फोन मारून सांगा की बाबा आमकां स्टॉप ऑर्डर काडपाक जाय तुम्ही फायल करतली आनी कितें करतली तुम्ही तुमकां जाय तेन्ना सगळें तुम्ही ग्रांट करून प्रॉब्लेम दिता गेले ते फावट हांव बोल्लो स्टॉप ऑर्डर तेन्ना तुम्ही बरी काडलेली आतांय तुम्ही काडूंक जाय जेन्ना इनलिगलिटीज आसा लिगल कितें आसा जाल्यार आमी उनो तुमचे कडेन इनलिगलिटीज आसा म्हणून आमी हांगा येयल्या इनलिगलिटीज ज्यो मेन्शन केल्या आमी सगळ्यो इनलिगलिटीज तुमकां तुम्ही मान्य केल्या त्यो इनलिगलिटीज आसा म्हणून की हे ना म्हणून सो आपूण तुम्ही फक्त सांगता आमी फायल हेजे कडेन धाडटा गव्हर्मेंटा कडेन ही वयतली फायल हेका वयतली मिटिंगेक वयतली बोर्ड मिटिंगेक कोणाक वयतली First is go to secretary from secretary to minister and then come back. Okay. And then you issue the order. It won't go to board. No, It won't go to cabinet. So cabinet is the government, right? No, sir. For us. Secretary is the government. No, sir. Second- Government, for TCB department, all the file we are sending to approval of the government. If any decision against that approval we have to take, we again have to send to the government. So now you Because have we have from the to- morning till now you have not conveyed this message to the government. Sir, already note has come from The after minister- you came. They have brought the file. We are sending tomorrow morning the note to the So government. why you are waiting till tomorrow morning? Sir, time 6 बजे file 6 बजे क्यों? अभी आप हम आए कभी थे? सुबह को आए थे नहीं लेकिन फाइल सुबह से अभी तक मतलब सुबह से अभी तक इधर सब लोग बैठे डिस्कशन हैं. के बाद ही ना मैंने बोला था ना मैं फाइल कर रही हूँ और मैं भेज रही हूँ मैंने आपको Your- प्रॉमिस किया था your मैंने point बोला था ना सर माझो पॉइंट कितें आसा सिंपल कोंकणी लँग्वेजीन सांगता तुका माझो पॉइंट आसा की गेलो तो 1 म्हयनो जालो वी आर बी स्ट्रगलिंग आमी हांगा रात दीस त्रास काडटा लोक त्रास काडटा सो 1 म्हयन्याचो आतां आमी कंटिन्युअसली येता इतले दीस तुमी कितें करताली आता आमी येयल्या म्हणून तुम्ही फायल रेडी करता म्हणटा फायल घालतली आनी कितें करतली म्हणटा कितले दीस वयतले फाइल इज रेडी दिस विल गो टुमॉरो मॉर्निंग सो वेन वील गेट द स्टॉप ऑर्डर वेन वील गेट द रिवोक ऑर्डर वेन Sir, I am sending the file. I cannot answer you that. At least I don't know. Availability. टेल अस हाउ मेनी डेज सो वी नीड टू वेट ओवर हियर टिल वी गेट द स्टॉप ऑर्डर Sir, at least 1 week. 1 week so we have to wait here till 1 week. Sir, because I don't know about the. No, I'll expose you all. I know each and everything. Whatever you have filed and you have given permissions. तुम्ही कोणाक परमिशन दिल्या 1 दिसान 2 दिसान 3 दिसान पळय सगळे म्हाका खबर आसा सगळ्यांक लिस्ट काडल्या हांव सकयल बसतलो 1 विकान तुम्ही कितले एक्सपोज जातले तुमकां तुम्ही रिस्पॉन्सिबल आहात तूं म्हणटा म्हाका 1 दीस लागतलो स्टॉप ऑर्डर काडपाक 1 वीक सो 1 विकान तुम्ही म्हणटा तर 1 वीक तुम्ही मेळटा Sir, government को file जा. गव्हर्मेंट वांगडा तुका एक्सपोज करतलो हांव हें सांगता तुका तुमचेर ऑलरेडी विजिलन्सान केसी आसा करेक्ट आसा काय ना आनीक पळोवपाचें आसा सो इमॅजिन करा आयज तुमी जो गव्हर्नन्स दिवपाक जाय तो गव्हर्नन्स दिना आमकां हांगा लोकल सद्दां येता तुमकां हांगा विचारता तरी पूण तुमकां पडलेलें ना केअरलेस केला तुम्ही जो गुड गव्हर्नन्स म्हणून जो कॉन्सेप्ट दवरला पळय तो कॉन्सेप्ट आमी उरोंक ना इट इज गॉन इन डस्टबीन दॅट्स द रिजन वी हॅव टू कम एवरी नाव एंड देन ओवर इन दिस टीसीपी डिपार्टमेंट अच्छा मॅम नोटिंग किती असं तुमचे Whatever the fact we are sending to government. Government- Direction has to come government- from. government Now, will see,
government approval has been given by the government, all file goes to the government. Who is the government? I told you now, every department, their minister is the government. Every decision has to So go to the Vishwajit government. Rane, government Yes, I am is- telling this in afternoon only. All the department are. So you can't call Vishwajit Rane over here. So how can I call minister? I'm working under him. I cannot. You are not working under him. Government. Please mind it. You are not working under him. Under. He is a minister. He is not a owner of this office. For us. For He is not a owner of this office. I am telling you. Sir, You are not working under him. You are a government servant. as a government, I'm talking. You are a government about- servant. You are not his private The government, employee. He is my government because all the file goes to He the is not your government. CM is my government, but He- I am the he is minister not. is my See, government. listen, No, you sir, are- sir, please, sir. you are Sir, trying please. to divert. Sir, it's not divert, sir. I'm telling So you all the this files. file should go in the cabinet then. No, sir, cabinet में all नहीं, आप बोल रहे हो कैबिनेट में मीन्स अप्रूवल आपको गवर्नमेंट चाहेगा बोल के आप भेजो कैबिनेट को. मैं आपको बोल रही हूँ all the file goes to secretary, then minister concerned, and the after minister concerned come back to us and we send it to the taluka. After Muslim, I telling you the process. So why I'm just doing the process? When So they are you my were doing this petition. process. So you could have done it before, no? Sir, I'm sending. Wednesday had came. 5th of December. No, Wednesday had came. That time you could have started with this process, right? 5th Why of did you December, start 5th this of process? January is come. 1 month first. Last 1 month you have not started this process. So only when you come on the road, that time only you are following the files. Otherwise no. आम्ही गेल ते आता एक म्हयनो जालो फॉलोअप करता एक म्हयनो फाटी लागला तुमच्या हेजे स्टॉपाकडे करा स्टॉपाकडे तो काम चालूच दवरला तो वयल्या लोकांक चावून घालता कोण काय करू शकना म्हणटा आम्ही ऑलरेडी आमची कितें करपाक ते कोणाक दिवपाचें दिला म्हणटा तो डे नाईट म्हणजे आम्ही वगैरे रावपाचें कोणाक कितें केला आता ते तुमकां खबर आसतलें आमकां खबर ना पण कोणाक कितें केला ते केला म्हणटा आमी ऑलरेडी दिला कोण हाडूंक शकना म्हणटा केदो व्हडलो हाडा म्हणटा म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी गांवकार सोंपले गांवकारांक कांयच ना गांवान आमच्या गांवान आमकांच रायट ना सिंपल थिंग तेच सांगता तुका यू हॅव ऑल द पावर यू आर द टेक्निकल अथॉरिटी You are not under, we are the technical, but we What have you have not- suggested in the file? Then what is the discrepancies there? Sir, we have written everything what is there. What you have written? What? We should know. Sir, We you should are have right. the Being a complainant, we should know what is written on Sir, that file notice. let the file go and come back. No, you will say that file will come. Then after 8 days, you will say that it will take 1 more month. Then you will say that I am telling you it one will take thing. one I have told more you week. one And last time also you had told that you will give the this thing report within 1 week. 1 week. You have not given. When we have said the 1 week, So last time Inspection report. inspection report was been promised within 1 week's time you will be giving the inspection report. It was delayed to us till 1 month. I know because I was on leave. I told Not, you. it is not about you. You are not only the employee over here. You are not only the officer. There are ample of staff employed. You want me to take out the list of the staff? It is not only you. There are different Subordinates staff. are there. Now you are approving files. When you are not there, they are not approving the files. When they leave so many files up there. How the procedure are going on there? No, those Everything is halted. This construction license is all, everything is halted. government, no file has gone to government when I was. No, I am not talking about government. These other things have been stopped. You have your deputy town planner, you have your draftsmen, you have your other officers. You are trying to bully us over here. Every now and then you are saying the same thing. It will take 10 days, it will take 8 days, it will take 1 month. आणि ऑल रिपोर्ट गिरीश म्हणून साईन केलं. Now, there is a deputy town planner. He also has the power to take out shop of order. Last time when we had appeared for that matter in Bamoli, the deputy town planner had issued the stop of order. Not even you, CTP. I don't know why you are sending it to the minister. Because I think so something is being there with the minister. Last time who had issued the stop of order for Bamoli matter, of the Bamoli matters. Who had issued? Deputy town planner. That time, who was the deputy town planner? Bandodkar. So this everything I have to tell you. Now you are saying, I don't know, maybe the Gujarati connection is there with this file.
So that's the reason you all are delaying, you all are trying to put it across the minister. You cannot say, no, ma'am, that you are only. There are subordinates under you working. So they could have done that. आयज अशें जाला आमी आतां सगळ्यांक आयज हांगा आतां राव हांगा कितें आसता आमी डिसिजन घेतले पूण एक तुमकां सांगता एवरी डे एक एक कितें कितें तुमी इश्यू हाडीत आसा गोंयांत लँड यूज चेंज असो प्रोजेक्ट हाडप आनी कितें हाडप तुमकां काय पडलें ना तुमी बॅगां घेतली तुमी चलली आमी हांगा उरतले गांवचे लोक हांगा उरतले गांवच्या लोकांक गांव पळोवपाक जाय आयज हे सांस्कृतीक जे जितले चलता सामाजीक आनी आमचे धार्मीक कितें चलता पळय हे लोकांक करपाक जाय तर फुडें त्या प्रोजेक्टाक फुडें राखणदार आसा तो राखणदार पळयता तुमी कितें करता हें तें तुमी वचोन येयल्यार कितें केल्यार तुमकां खबर आसतलें पूण तो पळयता हें तुमी आयज हांगा चलयला पळय हें टोटल रॉंग आयज तळमळटा तुमी ती धालांच्या मांडावयली लोक आयज सकयल आसा याद धरा धालांच्या मांडावयले लोक सकयल आसा तेंचेर भार येता धालो म्हटल्यार इट इज नॉट सो इजी आमी हांगा बसतले आमी उलयतले वयतले पण ती जी बसल्या बायलां ती धालांच्या मांडावयली बायलां आतां धालो आतां स्टार्ट जावपाचो टायम रात जाली सो तुमी इमॅजिन करा ती हांगा धालो सोडून हांगा येयल्या गांवाक लागून सो तुमकां कितलें वायट जातलें ते विश्वजीत राणे कितलें वायट जातलें पळय तें कळटलें तुमकां हांव काय सांगिना आमी सुशेगाद कामली हांगा ओपोज करता आमी कामली आमचो प्रदर्शन करता हेजे पयलीं आमी कामली केला थंडपणान केला पण तुमी अशें करता पळय हितून तुमकांच कळटलें आमी काय सांगपाची गरज ना देव पळयता तुमी फुडें फुडें दुखलिता हेका धाडटा तेका धाडटा म्हणून हें सगळें चालू उरतलें आमी ठाम आसा की बाबा आमी जेन्ना पर्यंत आमकां हो आमच्या हातीन पडना तेन्ना पर्यंत आमी हांगांतले वचपाचें ना सारकें मरे हा आम्ही हांगाच रावतले तुम्ही राहा आमच्या बरोबर आनंद विचारा तुम्ही डिसाईड करा तुमचो मिनिस्टर आसा कोणाक आसा फोन मारा डिसाईड करा आमकां हांगा त्रास जाला लोकांक सगळ्यांक हांगा त्रास जाला आनी लोक त्रास करीत आसा उदक ना आमकां लोक उदकाक कांदेला आनी तुमी प्रोजेक्ट दीत आसा खंयच्यान हाडपाचें उदक तुमी म्हणटाले उदकाचें आमकां लागना आमकां फक्त टेक्निकल क्लियरन्स करेक्ट you all just have to give the technical clearance. That after that, what constituencies are coming, you all are not aware of that. We are aware of that. Being an elected representative, we know what is exactly happening in the village. So, आम्ही नको आमी क्लियर सांगता तुमकां आनी कितें सांगपाचें सांगा हांव म्हाजें तरी सांगता हांव हांगासर उठपाचो ना जेन्ना पर्यंत आमकां हो स्टॉप ऑर्डर तुमी दिना हें काम बंद दवरिना जे आमी सगळे तुमकां पॉयंट्स केल्ले आसा हे तुम्ही घेऊन ऍक्शन घेयना तेजेर तेन्ना पर्यंत आमी हांगासर उठपाचें तुम्ही मानला that it is not as per तुम्ही मानला more than 300-400 people have gathered now. It's आणि आता चड येतले आता नाव दवर नाव इट विल बी टोटली सगळे लोक येतले गोंयचेय लोक येतले Madam, let them prove whatever they You all want to make a big issue? Then let's make it as the biggest issue in Goa. आणि सगळे ट्रायबल कम्युनिटीच्या लोकांकूय सांगला आमी तांकांय येवचें म्हणून 2012 you'll just check the history what has happened when tribal community came together. Bali Andolan, you just put in the Google. Just put on the Google and you check what has happened at that time. आता तांकां इतलो So, आमी- प्रोजेक्ट उदकाचो प्रॉब्लेम आसा मॅडम थंयसर हांव जस्ट 50 मिटर्स डिस्टन्साचेर रावता तो प्रोजेक्ट आतां येता पळय थंय आमकां सकाळचे उदक दिसभर उदक आसना सकाळी 9 ती रातची 9 उदक ना आमकां रातचे 9 उपरांत येता उदक तें बी येयल्यार येता हाव पीपल वील सफाय कशें रावतले उदकाचे आमी ते बी डेव्हलप प्लॉटान रावन आमी गांवकारांक तर उदकूच येना आमी डेव्हलप प्लॉटांनी रावतात घरान आमी थंयच आमकां दिसभर उदक आसना आनी हो येदो प्रोजेक्ट येयला पण आमची हालत कितें जातली मॅडम कोणी 2-3 बायो मारल्या आमच्या हितून 2-3 उदक येना हांगासर आतां कितें जाता आमकां येतलें जाल्यार एक वर येतलें मागीर बस आमी कितें एक वरा कितलें उदक करतले And for example, you have developed हे तुम्ही कदंबा प्लेटो सगळे डेव्हलप केला आता थंय मॉल हाडटा तुम्ही युनिटी मॉल
थंय तुम्ही प्रशासन मांडटात ते साठी आख्खी तुम्ही आमोरा आनी कसले प्रोजेक्ट हाडून त्यांच्या नावेकर स्टेट हे सगळे प्रोजेक्ट हाडून दिल्या तांकां थंय उदक ना पयलू आनी तुम्ही तांकां परमिशन ग्रांट करीत आसा न्यू प्रोजेक्ट येत आसा आता ते सायड लेफ्टान पळय कदंबाच्या हे ऑपोजिट फन कदंबाच्या ऑपोजिट आख्खे प्लॉटिंग सगळे थंय प्रोजेक्ट येयल्या त्याच्या फुडल्यान प्रोजेक्ट फाटल्यान प्रोजेक्ट खंय जागोच दवरना तुम्ही उदक खंयच्यान दितले यू नो what is the issue water is the issue and there will be water war उदक ना जाल्यार कशें जगतले लोक तुम्ही रिटायरमेंट घेतली जावं तुम्ही VRS घेतली तुम्ही वयतली हांगा कोण लोक कशे जगतले हांव कोण हॉलिडे होम घेता कोण आनी सेकंड होम घेता आमी कशे हांगा रावतले जिते उरतले कशे बोरवेल मारल्यार सकयल उदक येना बायन बसून उदक ना वेल्स ऑल्सो वी डोंट हॅव वॉटर कितें करपाचें वॉट वी कॅन डू You are not understanding what is the deep consequences we are facing in our villages. Whenever we go in the village, everybody is complaining about water shortage. Everybody. In my constituency also we are facing issue of water shortage. इतले असून तुम्ही परमिशन ग्रांट करीत आसा दीत आसा पेंट मारीत आसा कोण म्हणटा डॅम येतलो कोण म्हणटा आनी कितें येतलें येवकूच ना शीता फुडें मीठ खावपाची संवय जाल्या शीत रांदूनच जावना मीठ खाता जो इतले तुम्ही करता कोणा लागून करता देर शुड बी अ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटल गोल रायट देर शुड बी अ प्लॅनिंग बिफोर वॉट एव्हर ग्रांट्स यू आर पुटिंग तुम्ही असो कितें हें दिता परमिशन दिता फायल नोटीस मारून धाडटा कितें तर आसपाक जाय म्हणजे कांयच ना सो तुम्ही सांगा आनी कितें आसा या तुमकां सिंपल लँग्वेजीन कळना तुमच्या मिनिस्टराकूय कळना सिंपल लँग्वेजीन तुमच्या हांव सीएमाक कळटा काय ना तें हे सगळ्यांनी चिंतपाक जाय हेजेर खरें म्हणल्यार तुमी आतां ताबडतोब मिटींग आपोवंक जाय सीएम आतां हांगा आसा थंय सेक्रेटरी ना जाय तेणें घेवपाक जाय तो मिनिस्टर ना जाल्यार मॅडम तुम्ही टेक्निकल न्हू तुम्ही तांकां सांगपाक जाय न्हू अशे अशे इश्यूज आसा म्हणून सो गरजूच मॅडमी पासून डेप्युटी टाउन प्लॅनर कॅन टेक अ डिसिजन म्हणजे डेप्युटी टाउन प्लॅनर कॅन पुट अ स्टे तुम्ही म्हणजे टॉप ऑफ डेप्युटी टाउन प्लॅनर काडपाक शकता इट इज सिंपल Madam, and this is as per rule. I'm not talking about anything else. It's simple. While issuing a technical clearance, you put all the terms and conditions, right? And in that you mention last, key violation of any terms and conditions that you hold all the powers to issue the stop work order. That you mention, which means the person who issue that technical clearance has the power to issue the stop work. So that at least I know the basic law. You say, is this not a law? It's a very simple law. तुमकां आतां कितलेंय सांग तुमकां कळपाचें ना तुमी तोंडूय बंद केला कानूय बंद केला आतां दोळे बंद करपाचें उरलें म्हणून आतां तुमकां इतलें सांगलें आमी कित्याक म्हूण सांगलें कित्याक म्हूण सांगलें तुमी ती एफर्ट्सूच दाखयना आमी कित्याक एफर्ट दाखोवपाचे आमी रावता हांगा तुमी रावना नो यू ऑल आर नॉट शोईंग एनी एफर्ट्स यू ऑल डोंट हॅव एनी फियर अबाउट द विलेजर्स तेंच्या बाबतींत तुमकां बरें दिसाय ना तेंच्या बाबतींत तुमकां कांय हें ना अटॅचमेंटूच ना यू शूड हॅव सम अटॅचमेंट टुवर्ड्स देम ते कांयच ना बीइंग अ चीफ टाउन प्लॅनर ऑफ द स्टेट कितें तर आसपाक जाय तुमकां कांयच ना तुमी म्हणटा गव्हर्मेंट मिनिस्टर अरे मिनिस्टर खंय उरला तुमी गव्हर्मेंट ऑफिसर केन्ना जातले स्ट्रॉंग आपूण जावन डिसिजन घेतलो केन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसर केन्ना घेतलो सदांच तुमी मिनिस्टरांचेर रावतले तुमची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा काय ना डू यू हॅव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट मातशी तरी काकूट करा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तरी घ्या मिनिस्टर येतलो वयतलो एटलिस्ट तुमचे कोण घरान कोण आसा पळय ते तरी सल्यूट मारतले तुमकां लोक तुमकां सल्यूट मारतले की बाबा असो तिणें एक बीइंग ऑफिसर स्ट्रॉंग ऑफिसर शी हॅज रिटर्न इट डावन पूण तुमकां तें पडलेंच ना तुमी म्हणटा मिनिस्टर your family will salute you our people will salute you saying that yeah you have acted upon it you have acted upon the inequality तुमकां नाका तें
तर तुम्ही सांगा आमकां कितें करपाचें आमी. तुमकां कितें आसा तुम्ही सांगा कितें करपाचें. 8 दीस तुम्ही रावता म्हणटा आमचें असेंब्ली सेशन आसा, लोक हांगा आसा, धालो आसा. कितले दीस धालो आसा आमचे? 5 दीस धालो हांगा काडपाच्यो लोकांनी. तुम्ही सांगा तुमकां जाय हांगा धालो खेळल्यो. तुम्ही धालो पळयल्या जाल्यार सीन धालो केन्ना पळयला तुमी? पळोवंक ना. आता तेंच्यानी धालांचे म्हटला तो व्हिडिओ काडून पळया. तुमकां लागून म्हटला तूं खूब कितें कितें म्हणटा आनी ते धालो हांगा म्हटल्यो जाल्यार हांगाच म्हणच्यो पडटल्यो फाल्यां. हांगा आवाज येतलो तुमकां कळची ना मागीर तें. इट इज सो हांव तुमकां सांगिना. तुमकां कळटलें ना. कोणाकूय कोण तुमचो फ्रेंड आसा पळय तांकां विचारा मातशें प्लीज. ती आतां लागल्या आमी वयर रावपाचें ना म्हणून. आमकां पासियेंस पिड्ड्यार जालो. तांकां उदक हाडपाक खंय वयचें पडटा. उदक मेळना तांकां बायलांक तांकां बाबड्यांक. आतां देवी कमलावती जी खंयची स्थानीक देवी आसा करमळेची ते देवी कडेन मागणी करतले लोक. इतले हेजेर तुमी हाडू नाका प्लीज. अजून पर्यंत आमी हें करूं ना. त्या दिसांन वचोन देवीक घराणे घातले की तुमकां बरी बुद्धी दिवची हे प्रोजेक्ट फाटी घेवपाक. सो हें आसा ते फाटी घेवपाक म्हणून खरेंच सांगता तुमकां. आमी जिल्हा पंचायत जिखोन गेले आमचो मेंबराक घेवन गेले तेन्ना हांवें देवी कडेन प्रार्थना केली की तुमकां बुद्धी दिवची, मिनिस्टराकूय बुद्धी दिवची की हो फाटी घेवपाक. सो हें तुमी आतां चिंता देवी कमलावती थंय आसा. फाल्यां वयर सकयल जाले जाल्यार आमी कांयच नको. आमी हांगा रावतले. देवीची प्रार्थना आमी हांगा करतले. तुमचे डिसिजन घ्या. हांव नको. आतां आमी आमचो स्टँड सेम आसा की आमी हांगा रावतले जेन्ना पर्यंत आमकां स्टॉप ऑर्डर मेळना. तुम्ही मारा मिनिस्टराक फोन, सीएमाक फोन मारा. तुम्ही विचारा तांकां की बाबा स्टॉप ऑर्डर आमकां कित्याक दिना. तो तुमकां फसयता. हे अंडरस्टँड जाय. तो तुमकां फसयता. We don't have any enmity with you. आमकां कोणाचेर एनिमिटी ना. We are always submitting to the We have government. become a sandwich. We are telling. आणि आम्ही केन्ना whenever we came, you have seen, we have came particular with the project, with the details, with the documentation. आमपासून केन्ना येयला तुमकां with documentation दिला. हांव बेश्टो आताले सांगले ना. आयज वचून हांव येयला with the documentation, with the proper details. Without that I don't come. येता हांव परत येता तेकार पळोवना परत येवपाक. म्हाका बाकीचीय कामां आसा. हॉस्टेलची जातली कामां पळोवची पडटा. तूं इतले आजून बसून ह्या लोकांक लागून येयले आमी. एक ऍटलिस्ट ते अंडरस्टँड जाय. सो प्लीज तुमकां रिक्वेस्ट करता. तुम्ही एक सिनियर ऑफिसर आसा. तुमकां रिक्वेस्ट करता तो कितें सांगता म्हणून तुमी हें करूं नाका. तुमी तुमचो डिसिजन घेया. जे सारकें दिसता ते डिसिजन घेया. Let them go to the court. They can challenge the order there. But at least you do something from your end also. We don't have anything on the show. We do understand your situation, but you also try to understand our situation. लास्ट टाइम तुमकां तेच सांगले. लास्ट टाइम सांगून आमी गेले. आमची चूक जाली दिसता म्हाका आतां. ते लास्ट टाइम आमी सांगून गेले तेजे तुमच्या एश्युरन्साचेर आमी गेले. तेन्नाच आमी समज रावले ना कितें तरी मेळटलें आमकां. पूण तुमकां आयज आमच्या गोंयकारांचेर मातशें तरी हें इमॅजिनूच करिना तुमी गोंयकारांचें कितें जालां तें. आयज कोणाकडेन सादे बाबडे तांकां 10-12 हजार पगार आसा ते आयज हांगा आसा गांवांक लागून. तेंचे कडेन कांय ना. कोण भाडे मारपाक वयता, कोण कामाक वयता, बारीकशे कामाक वयता, कोण भाजी विकता, कोण आनी कितें विकता, सगळे हांगा आसा गांवांक लागून, लोकांक लागून. तुम्ही जर लीव मारली ना तुमकां पेमेंट येतलो. तांकां बाबड्यांक कितें जाता कामाक वचना जाल्यार मायनस पेमेंट. असली परिस्थिती हांगा तेंची आसा. तरी पूण येयले बाबडे सगळे गांवांक लागून. तुमी तांकां आतां 8 दीस लागतले म्हणटा. तेय बी तुमी गॅरंटी दिना स्टॉप मार्केट मेळटले कितें मेळटलें तें तुमी सांगिना. म्हणल्यार 8 दीस हांगा तेंच्यानी काम धंदो सोडून हांगाच रावपाचें. तुमचेर आमकां विश्वास ना. कित्याक हेच्या पयलीं तुमी फटयला आमकां. तुमी म्हणटाली रोखडेच 8 दिसां भितर हें दिता म्हणून रिपोर्ट दिता. दिवंकूच ना. 1 म्हयनो जालो लोकांक हाडचे पडले परत.
लोकांक हाडिल्लें नासतना आयज तुमी आमकां तें दाखयची नासलें, तें दाखयलें तरी पूण तुमी नोटीक मारिना. आमी एक सांगता तुमकां, आमी हांगा रावल्या, वी आर वेटिंग विथ द पीपल. गिव अस द प्रॉपर रिजल्ट. यू टॉक टू युअर मिनिस्टर. कोण आसा तेका उलया तुमी, आमकां काय ना. सीएमा कडेन उलया नाल्यार उलया तेजे कडेन, सीएमा कडेन उलया की बाबा अशें अशें जालां, करमयचे लोक येयल्ले आसा, करमयचे लोकांक हो इश्यू आसा. जावं तेंच्या एमएलए कडेन जो पीसीबी बोर्डाचो राजेश फळदेसाय पीसीबी बोर्ड मेंबर, करेक्ट, तेजे कडेन उलया. वॉट डिसिजन वी कॅन टेक. लोकांक तुमी हांगा थंय मेळटा, फाल्यां बसपाक जाय इलेक्शनाक तेका, हेंय तेका विचारा. मॅडम सगळ्यांची भुरगीं उपाशी आसा. उपाशी आसा, आमी उपाशी आसा, उलोवंक जायना म्हाजे कडेन. The starlings is more their children also. सगळे ती सगळी बायलां बाबडी सगळी उपाशी आसा. म्हाका काकूड येता तेंची, म्हाका दिसना तेंका हांगा दवरूं कशी. तरी पूण ती रावता म्हणटा आमी वचना म्हणटा गांव. तेंका आनी कितें सांगो, ती फाल्यां म्हाका म्हणटली तुवें धाडली म्हणून आमकां घरा. आमी वयची ना मॅडम. And people are very stubborn. आन्सर जाय तुमचे मॅडम. इतलो तेंप All रावली of the आता. blood pressure, sugar issue, I do not know if more anything. आमी फुल फायल करतले. ट्रायबल ते एट्रॉसिटी ऍक्ट अंडर आमी तुमच्या सगळ्यांचे फायल करतले. आय एम टेलिंग यू. Conspiracy. फाल्यां कोणाकूय कितें जालें, हांगा एम्ब्युलन्स हाडून एट्रॉसिटी ऍक्टा अंडर की तुमी तेंचेर अत्याचार केल्लो आसा, हेजो जो हे आसा तो तुमचेर फायल करतले. एंड वील सेंड इट टू प्रेसिडेंट एंड प्रायम मिनिस्टर एंड युनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रायबल्स. तुम्ही हांगा स्टेटीन घेयना आमी थंय धाडटले. हें सांगता सगळे एसोसिएशनाक हांव लेटर करतलो, एकट्याक वचून कितें जालें जाल्यार हांव पयलींच सांगता, वी वील वेट ओवर हियर. आमी सत्याग्रह प्रमाणे रावतले. पूण एक सांगता तुमकां, कोणाकूय कितें जालें हांव फूल नोटींग घेतलो. जीएमसी तुमची जाल्या, पूण हांव प्रायवेटान वचून नोटींग घेतलो, ऑफिसान घेतलो आनी कोणाक कितें जालें जाल्यार हांव तुमचेर फायल करतलो. ऑनलायन सगळ्यांक सांगतलो तुमकां फायल करा म्हणून एट्रॉसिटी ऍक्टा अंडर. दिस इज एट्रॉसिटी. थंय कमिशनरूय ना, तो चेअरमॅन कमिशनर तो ना थंय, एसटी कमिशनर तो डायरेक्ट करतालो अशी नॉर्मली. तो डायरेक्टूय करपाक थंय दवरूना, तेकाय काडून उडयला. हाय लेवल एट्रॉसिटीज आर गोइंग ऑन इन गोवा. सो आय एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन युअर फेस. फाल्यां तुमी मागीर आमकां सांगना आमी कित्याक फायल केली, कितें जालें. कोणाकूय कितें जालें आमी एम्ब्युलन्स धाडटले, तुमचेर फायल करतले. नेक्स्ट डे वील फायल. एक एकट्याक कोणाक कितें जाता, एम्ब्युलन्सीन कोण वयता तेजेर तुमचेर फायल जातली. आनी तो मिनिस्टर उगी रावतलो, ज्या मिनिस्टराक ते लागता तुमकां लागतले. मिनिस्टर इज देयर, तो दोडापावल आसा खंय 70 आसा ते तेका खबर आसा, ते खंय भायर गेला तो तेका खबर आसा. तुमचेर जाता तुमचेर, बिकॉज यू आर ऑफिसर, यू हॅव सायन्ड ऑन द परमिशन. डेप्युटी टाउन प्लॅनर हॅज सायन्ड ऑन द परमिशन. मिनिस्टर विल से आय हॅव नॉट सायन. आता सीएम कोच सांगता आपणाक काय ना करा, ते कोण ऑफिसर आसा तांकां सस्पेंड केले म्हणून. ऑफिसर्स आर बीन ब्लेम्ड. थंय जो आमचो कोण डायरेक्टर ऑफ पंचायत सिद्धी हळदणकर, आय टोल्ड हर तुम्ही एक दीस तरफाक पडटले आनी ती पडली. तिका म्हटलें काय तुम्ही अशें करता पळय, मिनिस्टराच्या पुस्तकात सायनी मारता, ती तरफाक पडटली. सेम जालें. आनी हांगा टायम लागची ना, अशेंच जातलें तुमकां. सो ते आतवयर काडटा मागीर मिनिस्टर सगळे आतवयर काडटा. सस्पेन्शन मागीर तुमकां येता. इश्यू जाता तेन्ना सगळे बर्डन ऑफिसराचेर घालता. हें याद धरा. आनी सरकार हो चड टिकपाचो ना, हेंय तुमकां सांगता. लास्ट हे जे वर्स उरला पळय हे लास्ट आसा. काउंटडावन स्टार्ट जाला ह्या वर्साच्यान. हो सरकार उरपाचो ना, हो सरकार पडटलो, नवो सरकार येतलो. कितलेय पयशे घाला, सरकार हो उरपाक ना. हे करता पळय लोकांक, लोक दवरपा ना सरकाराक. सो तुमी चिंतूनात की सरकार रावतलो आमकां हे करतलो, तेन्ना मागीर सगळ्या ऑफिसरांची सारकी परीक्षा येतली. चाय पे चर्चा म्हणटा पळय तशी परीक्षा पे चर्चा जातली. सो तुमकां हांव सांगता, आतां हांगा ती आसा सगळी गांवचे लोक तुमकां कितें सांगतले, पण म्हाजें हांव तुमकां स्ट्रेट सांगता, हांव तांकां घेवन येयला एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तूं यो म्हणून हांगा, हांव येयलो हांगा. तेंचे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका तर दिसता की आय कांट लीव बिकॉज वी वॉन्ट द रिजल्ट्स, वी वॉन्ट द स्टॉप ऑफ ऑर्डर.
तुमकां भुरगीं आसा शरी तांकां पळय आमकां भुरगीं आसा मॅडम. ना हांकां स्कुलाक वयता. माझी स्कूल सुरू आहे. पळय तांकां आतां बाबड्यांक भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक सोडून हांगा येयल्या फाल्यां त्या भुरग्यांक वयर सकयल कितें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल आसा त्या भुरग्यां कडेन कोण ना पेरंट कोण तरी आसपाक नाका गायडंट कोण तरी आसपाक नाका सगळीं हांगा येयल्या कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले तुम्ही सांगा किती करपाचें तें एज अ ऑफिसर बी अ स्ट्रॉंग ऑफिसर I'm strongly, I'm telling you, sir. put your foot forward as a strong officer. We'll support you in every condition. Not like this. We'll support you. The आम्ही स्ट्रॉंग ऑफिसर जाया अशें न्हू हांकां भिवन अरे कितें करेक्ट आसता तें करेक्ट न्हू रॉंग आसलें रॉंग तुमी सांगा म्हाका रॉंग आसनालें आमी कितें सांगता रॉंग आसा यू टेल मी आय एम रायट सो यू हॅव टू टेक अ डिसिजन वी आर वेटिंग फॉर अ डिसिजन एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अ डिसिजन if you are Nothing dealing will happen, ma'am. see, Only your transfer will be done. But- Nothing else. We have to work anywhere in When that India. comes, we will come again on the road. पळय Yeah, bring me back again. आमकां पळय डिले आमी फाटीं सरपाचें ना तुमकां खबर आसा हेचे पयलूय हांवें केला हांव फाटीं सरपी मनीस न्हू म्हाका तुमी भितूर घालता भितूर घाला म्हाका परवा ना सो तुमकां खबर आसा तुमी आयज केल्यार आयज बरें जातलें फुडें जितलें व्हरता तितलें आनीक आवाज जातलो हेंय तुमकां सांगता आनीक लोक येतले ऑर्गनायजेशन येतली सगळे येतले सो यू टेक अ डिसिजन तुम्ही मिनिस्टरा कडेन मारा फोन कितें आसा तें घ्या तांकां सांगा आमी ठामपणे रावल्या म्हणून बसल्या वी आर नॉट मुव्हिंग फ्रॉम हियर दे वॉन्ट दॅट स्टॉप ऑर्डर दे वॉन्ट टू स्टॉप दॅट प्रोजेक्ट तू भियाता ताका Don't get scared with anything. पूण इतले दीस मॅडम तुमी कितें काम केलें ना तेजें त्या रिपोर्टाचेर पळय. करपाक जाय आसलें तें. आय एक शॉर्ट तुमकां सांगता आमी 70 थोडे 17-18 वर्सांचे भुरगे आहले ओके मातशे मिनिस्टराक दितात 17-18 वर्साचे भुरग्यांनी ताका कितें हालत केली ती आतां आमी सांगपाची गरज ना हांगा आयज खुबशे मॅच्युरिटी लोक आसात 17-18 वर्सांचे भुरगे हे करपाक शकता नाल्यार हांगासले कर्मकारूय करपाक शकता एक स्टेटमेंट करता 17-18 वर्सांचे भुरगे कितें करतले वॉट दे वील डू दे हॅव स्टॉप दॅट बेलावली प्रोजेक्ट बिग प्रोजेक्ट केसीस घातल्यो मारले फोडले पुलीस आसतले पुलिसांनी मारले बाबड्या भिवंक ना ते दोज वर ऑल्सो मेजॉरिटी ऑफ ट्रायबल पीपल बहुजन समाज ST SC OBC आमी फाटी बॅक ऑफ करपाक म्हणना वील फायट टू विन द बॅटल वॉरियर्स फायट करतले केन्ना बरें येतात केन्ना बरें आय डोंट नो वील फायट फॉर इट यू टेक युअर डिसिजन वी आर वेटिंग ओवर हियर तुमचो मिनिस्टराक कितें सांगपाक जाय तें तुमी सांगा Thank you, ma'am. We are waiting now for your good report. सर 8 दिवसात पर्यंत 8 ते पहिले मागीर कितें नाका जाता आमी 8 दिसांनी मरपाचे
यो सगळे अशे रावले लोकांक चालू गेले तुम्ही CTP ती वाटिका डांगोर म्हणून तिका मेळून आयले कितें आश्वासन जालें आनी कितें कन्क्लुजन जालें तुमी ह्या सकाळी बरोबर आशिल्ल्या प्रोटेस्टाचेर? सकाळी पर्यंत आमी हांगा प्रोटेस्टाक आसा आनी एकूच धोरण घेवन येयल्ले ते म्हणजे हो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप जावपाक जाय, ह्या प्रोजेक्टाक रिवोक मेळपाक जाय, स्टॉप ऑर्डर मेळपाक जाय आनी जें काम आसा सद्याक चालू आसा तें बंद जावपाक जाय. सकाळी आमी वचोन ह्या CTPक पयलू मेळले तेन्ना आमकां भितूर घेवना, बोवाळ जालो. मागीर बोवाळ जाल्या नंतर तेंच्यानी आमकां भितूर घेतले. 20-25 लोक जे आसले ते गांवचे आनी आमी गेले CTPक मेळोन तिका सगळे ब्रीफ केले आनी तिणेन मान्य केलें हांगा इश्यूज आसा, हे जे आसा हेका एक्शन जावपाक जाय. पण आमी ताका सांगलें की केन्ना तुमी एक्शन घेता. सगळे आमी ताका हेजे पयलू आमी तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा, कशें ताका सांगलें रोड जावं बफर झोन हे मुनसिपाल्टीचे हे सगळें ताका सांगलें. पण हे सगळें सांगून बसून तिणेन खरें म्हटल्यार आमकां एक पॉझिटीव वेन सांगपाक जाल्लें की बाबा आमी रोखडेच हेजेर स्टॉप ऑर्डर काडटा. कित्याक स्टॉप ऑर्डर काडटलो नाजाल्यार जो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसा जे मंगरीश जो वेर्णेकर म्हणून आसा तेच्या थ्रू हे काडपाक शकता. कित्याक तेणेनूच परमिशन ग्रांट केल्ली आसा, टेक्निकल क्लियरन्स आसा ते तेजे थ्रू आसा. पण ती म्हणपाक लागली आपणाक सरकाराक सांगचें पडटलें, आपणाक गव्हर्मेंटाचो अप्रुवल घेवचो पडटलो. हांवें म्हटलें गव्हर्मेंट कोण? तो म्हणून लागली विश्वजीत राणे जो मिनिस्टर आसा ती सेक्रेटरीक वयतली आनी मिनिस्टराक वयतली. आमी तिका सांगलें तशें आसा और तूं बेगांच्या बेगान तिका विचार आनी हेका स्टॉप ऑर्डर काड. तेन्ना पर्यंत आमी हांगा रावता. आनी आमी जेन्ना सकाळीं ताका सांगून येयले आमी सांज पर्यंत हांगा रावले. ऑलमोस्ट 5:30 पासून आमी आमची जो क्षमता आसा, लोकांची क्षमता आसा, सगळे लोक हांगा जमोन लेट बसून रावले. 5:30 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ऑफिसां बंद जाता. तेन्ना आमी उठले, आमी आवाज केलो. आमी आवाज केल्या नंतर तेंचेर मातसो प्रेशर येयलो म्हणटकच तेंच्यांनी आमकां थोड्यांक आपयले वयर, आमकां कितें तरी उलोवपाक जाय म्हणून. आनी आतां आमी एक 5 जाण उलोवपाक गेल्ले. जेन्ना आमी विचारले तांकां जे CTP विचारले हो जो प्रोजेक्ट आसा हेचेर कितें तुमी निर्णय घेतला, ती म्हणपाक लागली अजून आमी कांय निर्णय घेवंक ना, आमी फक्त फायल नोटीस केल्ल्यो आसा. ह्यो फायल नोटीस कितें आसा? हांवें म्हटलें फायल नोटीस करपाक तुमकां आदेश केलो ना म्हणून लागले. आमकां बाकीचेय आसा. आतां बाकीचे आसा म्हटल्यार हांगा इतले लोक जमल्या ते कित्याक लावन जमल्या? ते कोणाक लावन जमल्या? तुमी मिनिस्टराक हेजें सांगलें ना, आमी मिनिस्टराक ही फायल नोटीस आसा ते धाडटले. आतां अशें आसा की टेक्निकली जेन्ना स्टॉप ऑर्डर काडटा जाल्यार तो डेप्युटी टावन प्लॅनराक रायट आसता की स्टॉप ऑर्डर काडचो, नाल्यार CTP चीफ टावन प्लॅनराक रायट आसता स्टॉप ऑर्डर काडचो. आमी तिका चाललें की ही जी फायल आसा नोटीस तुमी केल्या ती कोणाक तुमी धाडटले? ती म्हणून लागली सेक्रेटरीक धाडटले आनी मागीर मिनिस्टराक वयतली आनी मिनिस्टर हेचेर डिसिजन घेतलो. आमी तांकां परत विचारलें की ही जी गव्हर्मेंट म्हणटा ही कोण कॅबिनेटाक वयतली फायल अप्रुवल जावपाक? हेंय चाललें कित्याक कळोंक जाय काय ही TCP बोर्डाक वयतली अप्रुवल मेळोवपाक? ती म्हणून लागली ना. परत म्हणून सेक्रेटरीक जो TCP सेक्रेटरी आसा म्हाका दिसता चीफ सेक्रेटरी तेजे कडेन आसा पावर आनी ती हेका जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हेका वयतली. आतां बरें ही केन्ना पर्यंत वयतली हें तिका विचारलें. कितले दीस लागतले? ती दीस सांगपाक रेडी ना. तूं केन्ना पर्यंत जातली हेज्या पयलीं तुमकां खबर आसा इतलेशे प्रोजेक्ट गोंयांत येता. ह्या प्रोजेक्टाक 1-2 दिसां भितर अप्रुवलाक ग्रांट करता. हांगा कोण इन्स्पेक्शन पासून करिना. इन्स्पेक्शनाच्या नांवान गोंयांक पानां लायता. हें ह्या प्रोजेक्टानूय जालें. हांगा सारकें इन्स्पेक्शन पासून जावना आनी तेकाच लागून जी डिस्क्रिमिनन्सी आसा ह्या डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर करप्ट ऑफिसर्स हांव एलिजिकेशन घालता हेंचेर हे करप्ट भ्रश्टाचारी जाल्ल्या. कित्याक हेंच्यांनी हेका अप्रुवल दिला जे तेंच्यांनी पयलूचो जो प्लॅन्स आसा तो मागीर जेन्ना इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन आमी केलें तो प्लॅन आनी हो मिसमॅच जाता. मिसमॅच जो रोड बीन आसा तो मिसमॅच जाता. म्हणल्यार हे करप्ट म्हणल्यार भ्रश्टाचार हेंच्यांनी ते गुजराती कडल्यान उखलिल्या आनी तेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिलो. आनी आयज तेन्ना आमी हें तांकां सांगलें ते आमकां म्हणपाक लागले की ना आमकां हेका टायम लागतलो हें धाडचें पडटा. आमी कितलो टायम लागतलो
हे स्टॉप करपाक कितलो टायम लागतलो? आयज करमयकार रावले हांगा, आयज आमच्यो लोकांच्यो धालो आसा हांगा, धालांच्या मांडार लोकांक वयचें पडटा, बायलांक हांगा वयचें पडटा, बायलांच्यो धालो ज्यो आसा त्यो हांगा तुमच्यो साजऱ्यो केल्ल्यो जाय, हेंय तेंगे विचारलें. आयज आमचे हिंदू भाव भयणाक जो बहुजन समाजाचे लोक आसा, एसटी समाजाचे लोक आसा, हेंकां तुमकां तुमी हांगा जमनीर बसयल्ले आसा, हेंचेर तुमी अन्याय करता, हेजे बाबतींत तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? ना, हेका टायम